नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें आयज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड सत्रांत केलें संबोधन. विकसीत भारत घडोवपा खातीर देशाक योग्य ती गती जाल्या फावो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. राज्यसभेच्या 264व्या अधिवेशनाक आयज सावन सुरवात. जे.पी. नड्डा हांची राज्यसभेच्या सदन मुखेली म्हणून नियुक्ती. समाजवादी पक्षाचे वांगडी आर.के. चौधरी हांणी संसदेत उबारिल्ल्या सेंगोला विशीं अपमानास्पद वक्तव्याचेर भाजपान घेतला आक्षेप. आयज आंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिसाच्या फाटभुंयेर रॅम्प आनी बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटराचो जालो सॉफ्ट लॉन्च. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जाली कार्यावळ. आनी T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत दक्षिण आफ्रिका पावले निमाणे फेरयेंत. सांजे 8 वरांचेर जावपी खेळांत दुसऱ्या पंगडाचो जातलो निर्णय. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें आयज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड सत्रांत संबोधीत केलें. 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनाक सोमारा सावन सुरवात जाली. उपरांत दोनूय सभाघराच्या जोड सत्रांत राष्ट्रपतींनी पयलेच फावट संबोधन केलें. आपल्या उलोवपांत संसदेच्या सगळ्या वांगड्यांक तांणी परबी भेटयली. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें विकसीत भारत घडोवपा खातीर देशाक योग्य ती गती फावो जाल्या आनी देशाक फुडें व्हरपाक सरकारा सयत खासदारांची जापसालदारकी आसा अशेंय तांणी सांगलें. आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है. आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है. इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्य का भी होना चाहिए. पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं. हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है. इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है. नीतियों का विरोध और संकल्प का विरोध दो भिन्न बातें हैं. जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, नहीं होते हैं, तो लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं पूरी व्यवस्था पर बनता है. इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा. राज्यसभेचे 264वें सत्र आयज सावन सुरू जालें. दिल्लींतल्या संसद भवनांत आयज हें सत्र सुरू जालां. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांनी पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या वांगड्यांची सगळ्यांक वळख करून दिली. राज्यसभा सदस्य आनी भाजपाचे वडील फुडारी जे.पी. नड्डा हांची सदन मुखेली म्हूण उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी तांची वळख करून दिली. आयच्यान टॅलिकॉम एक्ट लागू जाला. नव्या दूरसंचार अधिनियमांत कांय नेम खर केल्यात. खंयच्याय तरेचें सिम कार्ड फ्रॉड करीत जाल्यार ताका 3 वर्सांची ख्यास्त तशेंच हेर नेमांतय बदल केल्यात. सिम कार्डाचो दुरुपयोग करीत जाल्यार तो अपराध म्हूण गृहीत धरतले अशें डॉ. एस.पी. कोचर हांणी सांगलां. टेलीकॉम एक्ट उसमें एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बनेगा और जो प्रावधान टेलीकॉम एक्ट में और उसके कारण इंडस्ट्रीज के स्थापना में और जिससे कि निवेशक को अपना आरओआई भी दिखेगा. समाजवादी पक्षाचे वांगडी आर.के. चौधरी हांणी संसदेत उबारिल्ल्या सेंगोला विशीं अपमानास्पद वक्तव्य केल्ल्यान भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी खर टिका केल्या. भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती. पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला. कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है. भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है?
ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी समाजवादी पक्षाचेर टिका करतना सेंगोल जेन्ना संसदेत स्थापन केलो त्या वेळार हो पक्ष संसदेत हाजीर आशिल्लो, पण कोणेच कांयच उलोवप कित्याक केलें ना असो प्रश्न तांणी केला। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? झारखंडचे आदले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांची कथीत मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात न्यायालयीन बंदखण 14 दिसांनी वाडयल्या। हेमंत सोरेन ताका 11 जुलय मेरेन रांचींतल्या बिरसा मुंडा केंद्रीय बंदखणीत दवरतले। तांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं न्यायालयीन सुनावणी जाली। उपरांत न्यायालयीन बंदखणीची मुजत 14 दिसांनी वाडयली। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। नहीं अछूता हो महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीआर। विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज आंतरराष्ट्रीय मध्यम ल्हान आनी सूक्ष्म उद्देग दिसाचे फाटभुंयेर उद्देग वेपार संचालनालयान पर्वरे मंत्रालयात खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळी वेळार उद्देग वेपार संचालनालयान एमएसएमईची वाड आनी विकासा खातीर रॅम्प, बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर आनी वुमन आंतरप्रेनरशीप फॅसिलिटेशन सेल ह्या सारकिले उपक्रम चालीक लायले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकारच्या उपक्रमाक लागून ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ह्या संकल्पनेक चालना मेळटली अशें सांगलें। वर्ल्ड एमएसएमई डेच्या निमित्तान आम्ही आज 3 सॉफ्ट लॉन्चिंग केले। 3 सॉफ्ट लॉन्चिंगात एक रॅम्प, दुसरे जे आसा पळय न्ही वुमन फॅसिलिटेशन सेंटर आणि तिसरे आमचे बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटर फॉर द यूथ वुमन हे आम्ही दोन्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर करता। आवर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर माविन गुदिनो हे टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव्स आणि हे जे सॉफ्ट लॉन्चिंग ताज्या मिनिस्ट्रींतल्यान आमी ताका म्हणटा ईज ऑफ द बिझनेस, ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस आणि आता ईज ऑफ ग्रोईंग बिझनेस। बिझनेस स्टेटीत वाडचो म्हणून ताज्या डिपार्टमेंटात घेतलेल्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आसा आणि म्हाका खात्री आसा की एमएसएमई डेच्या निमित्तान की आनीक नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय न्ही गोंयांत बारीक बारीक बिझनेस म्हणजे टुरिजम रिलेटेड आसतले, बाकीच्या इंडस्ट्रीज रिलेटेड आसतले, हे करपा खातीर इनिशिएटीव घेतले। आमचे डिपार्टमेंट तांकां पुराय सहकार्य करतले। ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी उद्देगा खातीर चालीक लायिल्ल्या उपक्रमाचो उद्देजकांनी लाव घेवचो अशें आवाहन केलां। युनिट्स म्हणजे ते जी वस्त करता ती खूब बरी आसता, तांकां मार्केटींग ना, तांकां कशें आपलो प्रोडक्ट दुसरे कडेन घालपा फॅसिलिटी ना। हें करपा खातीर आमी 2 सेंटरूय उक्ते केला। आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्मार तांकां कनेक्ट करतले
आनी तांकां तरी डिजिटली ऑपरेट करपाक कोण ना. आमी कितें केलां, एक नॉर्थ एक सावथ सेंटर उगडला. चड बायलो आसता सेल्फ हेल्प ग्रुपान वा मायक्रो युनिट्सान ते वयर काडपा खातीर वुमन एंटरप्रेनर्स डेव्हलपमेंट सेंटर तेंय आमी हिंगा सॉफ्ट लॉन्चिंग केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता अशें केलें म्हणटच जे 7% कॉन्ट्रिब्युशन आसा टू ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, वी वॉन्ट टू इनक्रीज दॅट टू एटलीस्ट 10% टू स्टार्ट वीथ. दिवचले नव्यान बांदिल्ल्या बायपासाचेर अपघातांचे सत्र चालू आसतना आयज सकाळीं पालसणा कोसळून माती रस्त्यार पावली. ह्या बायपास रस्त्याचे ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक उक्तावण जाल्ले. थळावे आमदार चंद्रकांत शेटये ह्या घडणूक थळार भेट दिवन तांणी पळोवणी केली. अशे प्रकार परत घडूंक जायना म्हूण फावो ते सुरक्षेचे उपाय करचे अशें तांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक सांगलें. हो जेन्ना रस्तो हांव एक 4 दीस पयलीं पळयलो आनी तेन्ना हांव ही फोटो धाडलेले. ऑफिसर फुडें एक तो गुणो बी येयलो. हांव म्हटलें ह्या पावसाक पडटलो म्हण ताका सरळ सांगलेलें आसा म्हजे कडेन प्रूफ आसा. आनी म्हाका तेणें सांगलें ही लूक इनटू इट. आतां हांव नको त्याच्या नंतर कितें केलां काय ताणें. मेन मागीर कितें आसा, जेन्ना आतां ही कडेन उलयलो तेन्ना जर तुमी पयशा दी सगळी भिंत इतली स्ट्रेट आसा, हाका रिटेनिंग हॉल बी कांय ना. बरें, ही जर अशी आसा, तुमकां जर खबर आसतली खूब वर्सां तेन्ना मांडवी ब्रिजाच्या वयर असेंब्ली कडेन येतना तेन्ना केली, ती सुद्दां कोसळ्ळेली. आनी मागीर तिका म्हाका दिसता तेन्ना चर्चिल आले म्हाका दिसता PWD मिनिस्टर आसलो, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आनी मागीर ती स्टेप्स केल्ले आनी ताका मागीर ती झाडां लायली, जाळी लायली, हे सगळें प्रोटेक्शन केलें. हांगा तर पयशे स्टेप बी कांय ना. तांचें एकूच हें कितें की सायटीचे जे कोण लँड ओनर आसा तेंच्यांनी जागा दिवंक ना. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो तांकां, जागा दिवंक ना. जर तुमी सेफ्टी रस्त्याची करूंक ना जाल्यार केल्ल्याचूच कितें. काल आंतरराष्ट्रीय घोळी वखदा दिसाचे फाटभुंयेर सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान तशेंच समाज कल्याण संचालनालयान काळखी वाट ह्या ज्योती गोकळकार दिग्दर्शीत चित्रपटाच्या प्रिमियराची कार्यावळ जाली. ह्या चित्रपटांत समाजान घोळी वखदा खातीर जावपी दुश्परिणाम ह्या विशीं तरणाट्यां जागृताय घडोवन हाडपाक चित्रीकरण जालां. ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी घोळी वखदांच्या आहारी वचप टाळपाचेर सरकार प्रयत्नशील आसा आनी फावो ते उपाय लेगीत करता अशें सांगलें. गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक नशामुक्त उरपा खातीर आमी पळयता की हांव हेंय सांगपाक विसरना, जेन्ना जेलीन वचून जेन्ना हांवें पळयलें, पर्सनली हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी जेलीन मुद्दामून गेल्लो की जेलीन कितें चलता हें पळोवपाक. आनी थंय जेन्ना हांवें एक 2-3 जाणां यंग भुरग्यांक पळयले तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें की ड्रग्स तांच्या कडेन सांपडल्या उपरांत ते भितर जेलीत आसात आनी 5-5 वर्सां 6 वर्सां आसात. ड्रग्स ह्या बिझनेसांत अशा पद्दतीन पयशाचो मोह दवरून जे कोण इन्वॉल्व जातात तांच्यांनी पयल्यान पयलीं शादूर रावपाची गरज आसा. लोक आपल्याक वेगवेगळ्या पद्दतीन फसयत असतात. हांगासर येवपी कदाचित घडये जे ड्रग्सात असलेले बाकीचेय लोक आमच्या भुरग्यांक फसोवपा खातीर चड उशीर लागचो ना म्हणून आमच्या यंग तरणाट्यांनी ह्या लोकां पासून सावध रावप. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी घोळी वखदांचो समाजाचेर जावपी वायट परिणाम हाचेर जागरूकताय जावपाची गरज आसा अशें सांगलें. I congratulate and compliment all of you because for a beautiful production खूप बरें काम तुम्ही केल्लें आसा. तशेंच सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स स्टाफ वी हॅव कम हियर टू स्क्रीन दिस फिल्म आनीक सगळे आमचे बरे मागपी. म्हाका दिसता की आयज आमी सांज जी आसा ती स्पेशली डिवोट केल्ली आसा आमच्या युथा खातीर, युथाच्या भवितव्या खातीर, तांकां दुश्परिणामांतल्यान वाचोवपा खातीर. आणि हांव तर म्हणटा की तुम्ही हांगा पयले जे ह्या फिल्म स्क्रिनिंगाक आसात, लेट अस ऑल टेक, आमी जे प्लेज घेतिल्ले आसा, आमी जे शपथ घेतिल्ली आसा, आमी सगळ्यांनीच एक एम्बेसेडर जावन ड्रग इरेडिकेशन किंवा हे ड्रग एब्यूज आसा अगेन्स्ट वी हॅव टू टेक दिस कॅम्पेन ऑफ ड्रग एडिक्ट अँड इलिसिट ट्रॅफिकिंग ऑफ ड्रग्स हाचेर बंधन हाडपा खातीर, हाचेर मुळापासून ताका उखडून उडोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी कार्य करूया. हेर उद्देगा सयत सर्व्हिसिंग स्टेशन, हॉटेलां, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट, मॉटेल, रेस्टॉरंटां, वॉशिंग सेंटर, बँक्वेट हॉल, ओपन एअर हॉल, पार्टी हॉल, लग्नाची हॉलां, सॉमिल, बेकरी,
युनिट, लॉन्ड्री 15 आनी ताजे परस चड जनावरांची डेअरी, गोशाळा 5000 आनी ताजे परस चड पक्षांची पोल्ट्री, 24 वा ताजे परस चड फ्लॅटांचे निवासी संकुल, तशेंच कार्पेंट्री युनिट, पीठ आनी तांदळाच्यो गिरण्यो, 15 प्रौढ दुकरां सयत दुकर पालन आनी लॅटराइट क्वॉरीज ह्या श्रेणीक लेगीत उदक प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1974 आनी हवा प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1981 खाला गोंय राज्य प्रदूषण मंडळा कडल्यान स्थापणूक आनी संचालन हेतू संमतीची गरज आसा अशें नमूद करपी भौशीक कळोवणी मंडळान जाहीर केल्या. हे विशींचे कायदे आनी नेमा खाला वर्गीकरणाची सविस्तर वळेरी मेळोवपा खातीर www.goa.secb.gov.in ह्या संकेतस्थळाचेर मेळटली अशी म्हायती दिल्या. काँग्रेसीचे सॅम पित्रोदा हांची नेमणूक ओव्हरसीज काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हण परत एक फावट जाल्ल्याचे फाटभुंयेर सध्या राजकीय पावंड्यार आरोप प्रत्यारोपांचे सत्र चालूच आसा. सॅम पित्रोदा हांणी हालींच एका विवादास्पद विधान केल्लें, जाका लागून भाजपान ताचेर आक्षेप घेतिल्लो. Versus India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. ह्या विवादा उपरांत लेगीत सॅम पित्रोदा हांची नेमणूक ओव्हरसीज काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हूण जाल्ल्यान भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हाणें काँग्रेसीचेर खर टिका केल्या. कल अपने ट्विटर पर यह भी कहा है कि मेरी टिप्पणियां रेसिस्ट नहीं थी, नस्ल भेदी नहीं थी. ये तो जनता जिसको आक्रोश लगा इस पूरी टिप्पणी पर वही रेसिस्ट थी. मतलब कि अंकल सैम पित्रोदा ने अपनी इन बातों पर कोई दुख भी नहीं जताया और कांग्रेस पार्टी उनकी इन बातों से इत्तेफाक रखती है, इसीलिए उन्हें वापस ले लिया है. गोंय पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान गोंयच्या दर्यादेग वाठाराची सुरक्षा आनी नितळसाण राखून दवरपाची जबाबदारी तटरक्षक दळाची आसा अशें गोंय तटरक्षक दळाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटिया हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. उदका खेळ संघटनेन होडयो आनी हेर साधनांच्या वापरा वेळार सुरक्षे विशीं फावो ते नेम पाळपाची गरज आसा अशें तांणी ह्या वेळार नमूद केलां. We are in touch with the government also. They are also providing us all the support in our expansion, and we look forward that in future the Coast Guard will have a bigger presence here, keeping the national interest into consideration and keeping our marine coast clean, safe. Today we are conducting a workshop on maritime search and rescue, which is again to revalidate our SOPs that we have already in place so that the integration is better for any incident response at sea. Also few activities are coming up, like in September we'll be heading for International Coastal Cleanup Day, where we are aiming to spread awareness about keeping this coast clean. In Goa, you can imagine if the coast is not clean, the tourist may not come here. This is the main attraction here. So that is the aim, that we must educate local populace. घेऊया एक ल्हानसो विसो. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect Because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. all diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे. साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानबूझ
ज़्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। चेन्नईत AIADMK पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आयज DMK सरकार आड निदर्शनां केली। कलाकुरुचींत विशारी सोऱ्याक लागून 63 जाणांक मरण आयिल्ल्या घडणुके उपरांत ह्या घडणुकेची चवकशी CBI वरवीं जावची अशी तांणी मागणी केल्या। ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्या स्टॅलिन सरकाराचो पाठिंबो आसा, ताका लागून स्टॅलिन सरकार बरखास्त करपाची मागणी C. पोन्नयन हांणी केल्या। Stalin government, criminal action against Stalin and his party functionaries responsible for illicit attack and illicit drug, intoxicating drug. Karunanidhi family has got crores, lakhs and lakhs of corrupt money earned for the past 15 years. They are corrupting all the one-man commission, judiciary, officials and publicity, a lot of publicity through the media which they have already purchased. ह्या प्रकरणात घुसपल्ल्यांची सखोल चवकशी जावपा खातीर CBI ही योग्य एजन्सी आसा अशें C. विजय भास्करन हांणी ह्या वेळार सांगलें। The whole assembly session, and there is no provision to raise our voice at the assembly forum. So we have turned to the public forum. So now we turn to the public forum. राजधानी दिल्लीत आयज निमाणो मोसमी पावस दाखल जालो। फाटले कितलेशेच दीस गरमेक लागून दिल्लीत लोक हैराण जाल्ले। पावस सक्रीय जाल्ल्यान लोकांक गरमे पासून थाकाय मेळ्ळा। मजगतीं गोंय वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण गोंयांत आयज उटंगराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला। तशेंच ऑरेंज अलर्ट जारी केला। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातांचेर नेटान वारें आनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां। शाळेंतल्यानूच भुरग्यांची खेळा क्षेत्रांत उदरगत जावची म्हण खेळा धोरण हाडटले, तशेंच खेळा सुविधांचेर चड भर ह्या धोरणांतल्यान दितले अशी खेळा सचिव श्वेतिका सचन हांणी घोशणा केली। खेळ आनी युवा वेव्हार प्राधिकरण आनी चंपा देवेंदर धिंगरा स्पोर्ट ट्रस्ट हांणी गोंयच्या खेळा मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या तरणाट्या खेळगड्यांक स्कॉलरशीप दिवपाची कार्यावळ पणजी कला आनी संस्कृती भवनांत घडोवन हाडली। ह्या वेळार 25 खेळगड्यांक चंपा देवेंदर धिंगरा स्पोर्ट ट्रस्टान 20,000 इतली स्कॉलरशीप भेटयली। ह्या वेळार मुखेल सोयरी श्वेतिका सचन, उद्देजक श्रीनिवास धेंपो, धिंगरा स्पोर्ट ट्रस्टाचे राजेश धिंगरा हाजीर आशिल्ले। Performing sports person right from the school to their higher education and beyond when they start representing the country, and what all incentives, what all in terms of grace marks, in terms of whatever support academically that they require. We are working on it, and very soon we should be able to come out with it. We already are giving a lot of incentives at various levels. That the Director of Sport and Youth Affairs is conducting a lot of tournaments to promote, identify talent in various sporting disciplines. Taluka level, then we do the state level, and then those selections happen, and then the school level teams from Goa are made, and they play at the national level. ICC संवसारीक करंडे T20 क्रिकेट सर्तींत आयज दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यांत भारत इंग्लंड आड गयाना हांगा खेळटलो। हो सामनो राती 8 वरांचेर सुरू जातलो। भारताचो पंगड सध्या बऱ्या फॉर्मान आसा आनी आतां मेरेन तांणी ह्या माळेंतली एकूय मॅच हारूंक ना। इतले मजगतीं आयज सकाळीं जाल्ल्या पयल्या उपांत्यपूर्व सामन्यांत दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक 9 गड्यांनी हारून निमाण्या सामन्यांत आपलें स्थान निश्चित केलां। कुरू बावलो जिखून अफगाणिस्तान पंगडान पयली फलंदाजी करत 57 धांवड्यो केल्यो। ताका जाप दितना दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान फकत 8 षटक आनी 5 बॉलांनी हे लक्ष्य पुराय केलें। पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां।
निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें आयज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड सत्रांत केलें संबोधन. विकसीत भारत घडोवपा खातीर देशाक योग्य ती गती जाल्या फावो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. राज्यसभेच्या 264व्या अधिवेशनाक आयज सावन सुरवात. JP नड्डा हांची राज्यसभेचे सदन मुखेली म्हणून नियुक्ती. समाजवादी पक्षाचे वांगडी RK चौधरी हांणी संसदेत उबारिल्ल्या सेंगोला विशीं अपमानास्पद वक्तव्याचेर भाजपान केला आक्षेप. आयज आंतरराष्ट्रीय MSME दिसाच्या फाटभुंयेर रॅम्प आनी बिझनेस फॅसिलिटेशन सेंटराचो जालो सॉफ्ट लॉन्च. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली कार्यावळ. आनी T20 संवसारीक करंडी क्रिकेट सर्तींत दक्षिण आफ्रिका पावली निमाणे फेरयेन. सांजे 8 वरांचेर जावपी खेळांत दुसऱ्या पंगडाचो जातलो निर्णय. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.